मोगाळ आयकप्यानो तुमकां सगळ्यांक मोगा काळजाचो येवकार. आमचे स्टुडियोत आसात डॉक्टर दिक्षा फडके. दोतोर येवकार. तुमी कांतीच्यो तज्ञ. आतां आमचो रेडिओ म्हणटकूच तुमी लोकांक दिश्टी पडना, पूण कांत आनी ती कांत तिकतिकप म्हळ्यार कितें हें तुमकां पळयतकच कोणाकय सहज दिसूं येता की आपुणूय सुंदर असो जावं काय कितें अशें म्हाका तरी ह्या खिणाक दिसलें. MBBS तुमी आमच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयान केलें, मागीर ताजे उपरांत तुमी DDVL ही हो कोर्स करून म्हणजे कांतीच्या दुयेंसाच्यो तज्ञ तुमी जाल्यो. म्हणजे कॉस्मेटीक आनी डर्मेटॉलॉजी ह्या विशयाचेर तुमी पुण्याक वचून खास अभ्यास केलो. वेलोर हांगा CMCन तुमी काम केलें आनी सध्या तुमी म्हापशां प्रॅक्टीस करतात. आनी वेगवेगळे कडेन तुमची विजीटूय आसता एक डर्मेटॉलॉजिस्ट म्हणून. म्हणटकच आज बऱ्याचशा गोंयांत तुमचें एक बरे पैकी कांतीच्यो तज्ञ म्हणून नांव जाल्लें आसा. तेन्ना आयज आमच्या आयकुप्यांकूय बी तुमच्या ह्या कांतीच्या संबंदांत तुमकां जाणविकाय आशिल्ली आमकां आमच्या आयकुप्यांक एक बरी संद आसा. म्हणटकच तांकां आमी आपोवया फोन करपा खातीर. आयचो विशय मोगाळ आयकप्यानो तुमचे खातीर जीवनशैली आनी सौंदर्य साधना. ह्या विशयाचेर डर्मेटॉलॉजिस्ट म्हणजे कांतीच्यो तज्ञ डॉक्टर दिक्षा फडके. जशें सुंदरकायेची आमी सगळीं पिशीं. म्हणटकच गोंय सुंदर म्हणटकच गोंयांत सगळे लोक येतात. तशेंच सुंदर कितें दिसता तें आमकां पळयन दिसता. आनी आमी निजाची कितली नॅचरली सुंदर आसली सुद्दां जरी जायत आमकां आनीकय सुंदर जायन दिसता. म्हणटकच अशे वेळार निरोगी कात म्हणजे नेमकें कितें दोतोर? जीवनशैली आनी सौंदर्य साधना हो आमचो विशय. म्हणटकच प्रत्येक मनशाक आपली कांत बरी दिसची, आपूण तिकतिकीत दिसचें, आपूण तेजस्वी आसचें, आपल्याक अशें आसचें अशें दिसप हें साहजीकच. आनी तातूंत बायल मनीस किंवा वाडटें चली. म्हणटकच ह्या संदर्भांत तुमी थोडेशें पयलीं सांगप बरें म्हाका दिसता. सो पयलें म्हटल्यार शकुंतला मॅडम, म्हाका हांगासर आपयल्या बद्दल खूब खूब आभार. जशें तुमी सांगलें न्हय, आतां सगळींच जाणां सुंदर जावपाक सोदता. सगळ्यांक आपूण आसा ताज्या परस 10 पटीन चड सुंदर जावपाक जाय, गोरे जावपाक जाय, म्हण आनीक कितें जावपाक जाय, केस लांब आसपाक जाय, दोळे सुंदर आसपाक जाय, आसा ताज्या परस तें आमी वावरता हें करपाक. पण हें सगळें करता आसतना आमी विसरता एका वटेन की कात सुद्दां एक जसो अवयवूच आसा आमच्या आंगाचो. जशें की मेंदू आसा म्हणा, दोळे आसा, किडनी, लिवर. जशें आमकां दोळ्यांनी दिसता, मेंदून आमी विचार करता, तशेंच कातीचेय आपले कितें फंक्शन्स आसता. बरोबर न्हय? आतां फंक्शन्स म्हटल्यार कितें की ती विटमीन D प्रोड्यूस करता. त्या कातींसून आमकां घाम येता, ताका लागून आमकां थंड दिसता गरमेच्या दिसांनी. किंवा तो एक बॅरियर म्हटल्यार भायल्या पावसांतल्यान, जशी ही भिंत आमकां भायल्या पावसांतल्यान वातावरणांसून प्रोटेक्ट करता, तशेंच ती कात आमकां भायल्या बॅक्टेरियासून वगैरे प्रोटेक्ट करता. प्रोटेक्शन आसा ताचो, दॅट इज वन ऑफ द फंक्शन्स. पण हें जेन्ना ही कात सगळे फंक्शन्स व्यवस्थीत करता तेन्ना ती कात हेल्दी उरता. दॅट शूड बी आवर एम की कात हेल्दी आसची. इट इज डुईंग ऑल इट्स फंक्शन्स प्रॉपरली. नाल्यार बेश्टी कात आसून इट फंक्शन्स करना जाल्यार कितें फायदो? हें आतां हांव कित्याक सांगता, कित्याक आमी दोतोर एक फोन येता आमकां, पळोवया, जाणून घेवया. हॅलो 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 मॅडम. हां सांग, कोण उलयता? मी सांताक्रूजून रमेश बोलतो. अच्छा अच्छा, सांगात. ऍक्च्युअली माझे 2 मुली आहेत. एक मुली त्यांनी स्किनचं हेल्थ मेंटेन करायला एक्सरसाइज करते, पाणी पिते आणि कॉस्मेटिक जास्त वापरत नाही. आणखीन एक मुलगी आहे, तिला काय नको आहे, एक्सरसाइज हे सगळं नको आहे, फालतू आहे म्हणून फक्त कॉस्मेटिक्स वर जास्त डिपेंड होते. अच्छा. नेल पॉलिश, काय पेस्टला काय काय लावते. दोन्ही बरोबर आहेत का? काहीतरी मधला भाग वापरायचं. व्हॉट इज द ॲडवाइस फ्रॉम द स्किन स्पेसिफिस्ट? अच्छा अच्छा, ठीक आहे. तुमचा हा प्रश्न म्हणजे माझा नेक्स्ट टॉपिकच होता. ओके मॅडम, ओके, थँक्यू. हां, तर तुम्ही आता जे म्हणा न्ही की तुम्ही 2 आमकां एक्झाम्पल दिलेत. एकटे जे आसा जे सारके
एक्सरसाइज करता आनी जिवनशैली वेवस्थीत आसा, आनी दुसरें जें आसा ते तुमी म्हणटा की सौंदर्या बद्दल चड कॉन्शियस आसा. आतां ती भुरगीं जेन्ना व्हडली जातली आनी मे बी 20ची जातली, 30ची जातली किंवा 40ची जातली, ते जे चली आसा जे तुमी डायट कॉन्शियस आसा आनी हेल्थ कॉन्शियस आसा, ताजी 40शीन कात बरी उरतली एज कम्पेर्ड टू दी अदर जे हू इज मोर कॉन्शियस अबाउट ब्युटी. म्हणजे अशें ना की ताजी कात वायट जातली अशें ना, बट वेन यू कम्पेर, कित्याक आतां जशें कात एज आय सेड की कात आमचो एक ऑर्गनूच आसा, आपल्या आंगाचो एक ऑर्गनूच आसा. जशें आमी लिवर हेल्दी उरपाक किंवा मसल हेल्दी उरपाक जशें एक्सरसाइज करता आनी जेवण वेवस्थीत जेवता, ताजो 40शीन हेल्थ बरी उरतली, तशीच कातूय बरी उरतली. समजलें न्ही? सो अशें ना की मेकअप केलें किंवा हें केलें म्हणून वायट, बट इन कंपॅरिजन व्यवस्थीत जीवनशैली इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी फॉर अ हेल्दी स्कीन. वा, रमेश बाब, तुमचें समाधान जालें हय तर? येस मॅडम. तुम्ही असोच आमचेर मोग दवरचो आनी असोच आमकां फोन करीत रावचो. देव बरें करूं. तुमचो सुंदर प्रश्न आनी योग्य रितीन तुमकां उत्तर मेळ्ळें हातून देव भावना. बरें आं, देव बरें करूं. दोतोर, म्हणजे प्रत्येक मनशाच्या कातीच्या संदर्भात किंवा ती मेंटेन करपाच्या संदर्भात विचार वेगळे वेगळे असतात. बरोबर. हे आमकां जाणीव जालें. एकाच घरान 2 भयणी हां, म्हणटकच ही जी पद्दत आसा, म्हणटकच ह्या संदर्भात आमी उलयतालीं ते विशयाचेर, म्हणजेच कात आनी मनशाचें सौंदर्य. आतां सौंदर्य म्हळें काय थोड्यांक थोडे मातशी काळी सावळी आसता, गवाळ असतात, म्हणटकच तांकां गोरें आसप म्हणजेच सुंदर काय असो एक, म्हणजे काळी आसल्यार सुद्दां तांकां इल्लें मातशें आपूण गोरें जाल्यार पुरो अशें जाता. हय, म्हणटकच हें तुमचो ह्या संदर्भात गोरी जावंक सोदतात तांचे खातीर तुमी कितें सल्लो दिवंक सोदता? हें आतां आमी खूब पळयतात. एकूच मिनीट आं दोतोर, एक कॉल येता. हॅलो. हां, नमस्कार. नमस्कार. कोण उलयता? आमी किरण च्यारी उलयता. आं, असनोडसून. ओके, किरण बाय उलय. आं, दोतोर आसा. हय, डॉक्टराक एक विचारपाक जाय, कात सुंदर दिसपाक जेवणान कितें खावपाचें तें? बरें, सांगता हांव, ताचेर सांगता. थँक्यू किरण. ओके. तर ह्या दोनूय प्रश्नांचो हांव तुमकां उत्तर सांगता. आतां अशें कांयच म्हणल्यार एक टॅबलेट ना किंवा एक जेवण ना जें हांव खाल्लें की हांव सुंदर जातलें. ओके, बट इफ आय हॅव टू टेल यू की आतां जी आमकां दिसून येतात, आतां जी दुयेंसां दिसून येता कातीची, दॅट इज मोस्ट लायकली बिकॉज ऑफ रॉंग डायट. की जेवणान आमी कितें बदल करता आनी पयलींचे आमचे पुर्वज जशे खाताले तशें आमी खायना आतां. सो जाता तितलें घरचें जेवण, घरा जितलें रांदलें वयता, शीत भाजी हुमण आसत आनी कितें ग्रेन म्हणजे धान्य, कडधान्य आसत तें खावचें. जाता तितलें फास्ट फूड कमी खावचें, वॉटर इनटेक वेवस्थीत आसचो, फ्रुट्स वेजिटेबल फायबर रीच आसचे, एंटी ऑक्सिडंट्स असतात, हें सगळ्या आमची काण्णां चुन्नां ह्या सगळ्या हितून एंटी बेरीज म्हणटा जेका आमी, एंटी ऑक्सिडंट्स आसतात ती खातीक खूब बरे तरेन आसता. नुस्तें म्हणजे जितून ओमेगा 3 असतात, जशें म्हणटा न्ही कोस्टल भागांची रावतात, गोंया म्हणा, केरला म्हणा, बेंगॉल म्हणा, तांची कात आनी केंस सुंदर आसता. कित्याक? नुस्तें, फिश रीच डायट आसता तांचो. सो नुस्तें खावचें आनी मेन म्हटल्यार जाता तितलें भायलें फास्ट फूड कमी खावचें. दॅट आय वूड से. हे कातीचेर सारको परिणाम करता. किरण बाय, उत्तराक समाधान? हय, थँक्यू डॉक्टर, तुमी टायम दिलो बद्दल. दोतोर, बरो प्रश्न आशिल्लो तांचो. आतां आमी त्या प्रश्नाची म्हाका जाप तुमचे कडल्यान जाय. गोरे जावपाक सोदतात तशें तुमी विचारिल्लें. हय, बरोबर. हें आमकां खूब दिसून येता आयच्या काळान, कित्याक इंस्टाग्राम म्हणा, फेसबूक म्हणा आनी जी सोशल मिडिया आसा सगळ्यांची तोंडां विजिबल जाता. सगळ्यांक सुंदर दिसपाक जाय आनी सगळ्यांक गोरे. आतां गोरे इज कन्फ्युज्ड विथ सौंदर्य, पण तशें ना तें. आनी हे गोरे जावपाच्या कन्फ्युजनान खूब लोक जाता तितले नाका आशिल्ले तोंडार लायता आनी उलट कात पिड्ड्यार जाता. जशें हांवें सांगलें न्ही, कातीचे मेन फंक्शन्स आसा ते सारके करपाक जाय. आतां खूब क्रिमी, जर तुमी मार्केटान वचून गोरे जावपाक क्रिमी मागल्यो जाल्यार खूब 10-20 क्रिमी अश्यो येतल्यो दॅट दे वील बी हार्मफूल फॉर युअर स्कीन.
जातून स्टेरॉइड्स आसता किंवा आनीक कितें कोजीक एसीड आसता आनी कितें कितें नांवां घेना हांव हांगासर, बट ती जर लायली आनी ती अमक्याच कारणा खातीर मार्केटान उपलब्ध आसता, जो दोतोराचो सल्लो घेतल्या शिवाय त्यो वापरूं न्हय. पण जेन्ना फेअरनस क्रीम्स अशें लायता आनी लाँग टर्म लायता, कात खराब जावपाची आसाच. आनी ताजे जे ओरिजिनल फंक्शन्स आशिल्ले, जे स्वेटींग आसात किंवा विटामीन डी प्रोडक्शन आसा किंवा टॅनिंग आसा आनी जें कितें आसा दॅट गेट्स ऑल्टर्ड. सो इन टर्न इट इज व्हेरी हार्मफूल. आय वूड कम टू अ पॉयंट एंड से की आमी ज्या रंगान जन्मल्या त्याच रंगान आमी मरतली. जावन जावन टॅनिंग एक फुडें फाटी जावपाक शकता, मातशें ताका लागून आमी मातशें करूं शकता. वी शूड एम फॉर अ हेल्दियर स्कीन, नॉट अ फेअरर स्कीन. म्हणजे सौंदर्य म्हणजे गोरपाण न्हय, अजिबात न्हय. दोतोर, म्हाका दिसता आमी मुखार गेल्यार बरी, कारण आमचे फोन वाजतात पुणून आमकां तांचे मॅसेज अजून मेरेन पावना जाय तशी. म्हणटकच आमी कातीच्या संदर्भात आज उलयतात न्ही. म्हणटकच आतां काळ बदलता त्या प्रमाणे हवामानाची तरा बदलता. बरोबर. म्हणजे सध्या म्हणजे ग्लोबलायज जाता सगळें, आनी अशा वेळार खुबशे दोतोर चेंजीस जायत रावतात. म्हणजे आमचे एन्सेस्ट्रल म्हणजे जाणट्यांचो हें धरून तांचीच कात आमकां आयल्या काय कितें असो एक हें आसता. पूण केन्ना केन्नाय आमी इतले आर्टिफिशियल जाल्ले आसता की तातूंत भितर ती कात आमची खुबशी बदलिल्ली आसता. म्हणटकूच हे जे दोन वेगळे प्रकार आसात, म्हणजे जी नॅचरल कात कोणाची तरी घेवन आमी आयल्या अशें आसता, काय आमी नॅचरल आसा ती एक्सेप्ट करप काय कितें? हय. सो हो जो कन्फ्युजन आसा न्ही, कित्याक अशें खूब आवय आतां आपल्यो धुवेक घेवन, धुवेची अपेक्षा वेगळी आसता, आवयची अपेक्षा वेगळी आसता. आवय म्हणटा की आमच्या काळार काय आमी लायनाशिल्ली सनस्क्रीन, आमी तर विको लावन भायर सरताली, बरोबर. धुवेची अपेक्षा वेगळी आसता, कित्याक आतां ताणें इंस्टाग्रामाचेर 10 गोश्टी पळयल्या, 12 गोश्टी पळयल्या, किंवा ताजे फ्रेंड कॉलेजीन अमके लायता, तमके लायता, बरोबर. काळ जसो तुमी म्हणला तो चेंज जाला आनी काळा बरोबर स्टँडर्ड्स ऑफ ब्युटी, जेका आमी पयलीं सुंदर म्हणटाले ते आतां चेंज जाला, बरोबर. इवन पयलीं आयब्राव कशें करताले ते सुद्दां आतां पद्दत चेंज जाला, आयब्राव करपाची, हेअरस्टायल पासून चेंज जाला. सो सौंदर्य सुद्दां चेंज जाला. पयलींच्या काळान अशें ना की स्कीन प्रॉब्लम्स जायनाशिल्ले, ऑर रादर ताका आमी प्रॉब्लम्स म्हणनाशिल्ले. एक डाग पडप किंवा एक सुरकुती पडप तांकां इट वॉज नॉर्मल. तांकां तितलो टायमूय नाशिल्लो आनी तितले रिसोर्सीसूय नाशिल्ले की इतले लक्ष घालचे तातूंत. एक डाग पडलो, एक पिंपल आयलें, कितें करूया बाबा. पण आयच्या काळान एवरीबडी इज इंडोर्स, सगळ्यांक फेस व्हॅल्यूचो हें अर्थ कळ्ळा, बरोबर. आनी सगळींच जाणां इंस्टाग्रामाचेर, फेसबुकाचेर जे तुजें तोंड फुडें येता आनी ताका लागून कॉन्शियस जाता मनीस, स्पेशली टिनेजर्स, ती खूब कॉन्शियस जाता. सो असल्या हातूंत स्टँडर्ड्स ऑफ ब्युटी सुद्दां चेंज जाला. सो इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट युअर स्कीन, देन आय वूड से की तुमी बाबा एक सनस्क्रीन वापरची, एक मॉइश्चरायझर वापरचे, एक फेस वॉश जो तुमच्या स्किनीक तुमच्या दोतोरान तुमकां सांगलेलो आसा त्या प्रमाणे, किंवा पिगमेंटेशना खातीर जी क्रीम आसा किंवा मुमरांग खातीर जें आसा तें वापरचें. बट जर तुमकां ते कॉन्शियस ना, म्हणजे तुमकां फरक पडना, आय वूड नॉट से, अँड दॅट इज नॉट बॅड. इफ आय वूड से दॅट इज द बेस्ट थिंग. म्हाका फरकूच पडना कितेंय जावं जाल्यार इट्स ओके. तुमी जशें पयलीं वापरताले तशेंच, की तुमच्या काळान टीव्हीचेर मे बी विकोची ऍड येताली. सो दॅट वॉज स्टँडर्ड ऑफ ब्युटी. ताणें आतां दोतोर वत खूब आंगाक बसता चपचपीत, आनी बरेच फावटी दोतोरूय तुका एडवायज करता की वताक तुजें शरीर शक्यतो कमी दवर आनी कितें ते हें लाय, आनी कायम अशें वता पसून कोण तोंडां बिना सामकी पॅक करून बायका वयल्यान वता आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटकूच हातूंत म्हाका थोडेशें अननॅचरल कशें दिसता. म्हणजे जशें आसा वो नेचर जसो आसा तसो आमी एक्सेप्ट करप आनी तशी आमी वावरप. पुणून आतां दोतोर म्हणटकूच दोतोर सांगता ना फालतू कर नाका, हें लावचें पडटलें तुका अशें. म्हणटकूच दोतोर हें जें कन्फ्युजन आसा की आतां आमची आजी म्हणून पणजी किंवा आमच्यो आवयो
शेतान काम करताले. ती आमकां सांगता की आमी केन्ना तोंडाक लायलें ना, कितें आसलें जाल्यार बाबा पावडर इल्लो लायलो गेली. अशें इतलें सगळें सौंदर्य साधना आतां हें कितें दोतोर, हें म्हाका खूब फावटी तशी पळय चलयांक हांव केन्नाय पळयता स्कुटर घेवन बुर्र करून वतात, कोण तें कळना, सगळें पॅक जाल्लें आसता. म्हणटकूच हें कितपत एडवायजेबल काय म्हणून. हय पळय, आमचे जेन्ना आज्यो आनी पणज्यो शेतान काम करताल्यो हय तर तांकां इतलें वत लागतालें आनी ताची तांकां संवय जाल्ली आसताली की कात भाजून गेल्ली आसताली किंवा दे वर यूज टू इट की इतले वताचे. आतां जेन्ना आमी दीसभर एसी नासता तेन्ना आमी 5 मिनटां जेन्ना भायर वता, कित्याक आमकां संवय ना, आमची कात रिएक्ट जातली. जर आमी हळू हळू ल्हानपणाच्यानूच वता नाशिल्ली जाल्यार आमची कात यूज टू जाता आशिल्ली की आतां रिएक्शन जावचें ना, तामशें जावचें ना, खाज येवचें ना, अलर्जीज जावची ना. वताची अलर्जी केन्ना आमी आयकूच नाशिल्ली. आमकां सगळें, आमी गोंयकार, पीपल ऑफ सी अँड सँड अशें म्हणटात आमकां, बरोबर. तर आमकां कातीची अलर्जी, वताची अलर्जी कित्याक जावची, कित्याक आमकां आतां संवय ना वताची आनी कसलीच आमकां संवय. आमी दीसभर एसी नासता, सकाळीं वत येवच्या पयलीं भायर सरता आनी सुर्यास्त जाल्या उपरांत घरा पावता. सो वताची अशी संवय ना. सो मातशें जेन्ना कडक वत येता तेन्ना आमकां अलर्जी जाता, तेन्ना आमकां रिएक्शन जाता. सो जर तशें जाता जाल्यार प्रोटेक्शन घेवचें. तांकां जर एलर्जी जाता जाल्यार तांणी अशा पद्दतीन वागचें. आतां थोडी काळी जाता म्हणून भितात, रापता म्हणून, थोडे प्रमाणान खरें आसूं येता दोतोर, हांव ना म्हणना, पुणून म्हाका दिसता खूब फावटी आमी अननॅचरल जावपाक लागल्या काय कितें अशें. म्हणजे आमकां जी सहजता आसा सैमाची, ती सहजता आमच्या कातीचेरूय एक ताजो प्रभाव पडटा ना म्हळ्यार हातून दुबाव ना. म्हणटकूच दोतोर तुमचें जिवीत जें आसा तें सहज आनी सुंदर जावचें, तशेंच सुंदरतायेन. पूण सध्या आमचो एक कॉलर आमची वाट पळयता, तुमकां प्रश्न विचारपाक जाणून घेवया. हॅलो. हॅलो. नमस्कार बाब. हय नमस्कार. कोण उलयता? म्हजें नांव विवेक. अच्छा. हय, म्हाका एक प्रश्न आशिल्लो. एक ते सोरायसीस जे आसा पळय ते आमचे इंटरनल ऑर्गनांक अफेक्ट करता काय ना? ओके सांगता. ओके, चडशे जे जशें ताणें म्हळें न्ही, सोरायसिसूच न्हय, चडशे जी दुयेंसां कातीची आसता जी क्रॉनीक म्हणजे लांब चलता, सोरायसीस म्हणा, लायकन प्लेनस म्हणा, इवन बॉल्डनेस, टक्कल जेका आमी म्हणटा, जी लांब चलता, ताजी जी वखदां घेता ताका लागून किंवा दुयेंसां लागून सुद्दां इंटरनल ऑर्गन्साचे किंवा भितरल्या अवयवांचेर आमकां इफेक्ट जावपाक शकता. सोरायसीस ज्या लोकांक आसता तांकां फुडें वचून डायबिटीज जावपाक शकता किंवा ब्लड प्रेशर वाडूंक शकता, हार्टाचे सुद्दां प्रॉब्लेम जावपाक शकता. त्यान भायर ही जी दुयेंसां आसता तांकां ऑटो इम्यून डिजीज म्हणटा. सो ताका लागून मोस्टली स्टेरॉयड्स किंवा इम्युनोसप्रेसंट्स असले वखदां लागता. सो तांचे सुद्दां सायड इफेक्ट्स जावपाक शकता इंटरनल ऑर्गन्साचेर. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हळ्यार कित्याक कातीची दुयेंसां दिसून येता, आनीक कसली दुयेंसां दिसून येता, दिसून अशें येना. म्हणजे कोणाक फुडल्या मनशाक डायबिटीज आसा आमकां कळना पळोवन ताका, पण फुडल्या मनशाक सोरायसीस आसा हें आमकां दिसता. सो ताजे मेंटल स्ट्रेस त्या मनशाचेर खूब जाता. सो असल्या दुयेंसांचे मेंटल आनी सायकोलॉजिकल स्ट्रेस हो खूब जाता. म्हणजे सायकोलॉजिकल स्ट्रेस सुद्धा तुज्या आरोग्याचेर परिणाम करतात. हय, आनी बिकॉज ऑफ दॅट उलटे सोरायसीस चड जाता बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. म्हणजे मानसीक आरोग्यान आमचे शारिरीक आरोग्याचे रिलेटेड आसात. बरोबर. विवेक बाब, जाल तुमचे आनीक प्रश्न आसा? उत्तरा योग्य उत्तर जालें. हय. देव बरें करूं. आमचेर असोच मोग आसूनी, सदांच फोन करीत रावात. देव बरें करूं. तुमी खंयच्यान उलयतात? परवरीच्यान. बरें. थँक्यू. हय दोतोर, खूब सुंदर तांचो प्रश्न आनी ह्या निमित्तान खूब वेगळ्या तरेची एक गजाल आमकां समजली. बरोबर. म्हणजे दोळे येवप किंवा आंगाक पिताम येवप हें जें आमकां दिश्टी पडटा, पुणून ताज्या फाटल्यान जें विज्ञानीक कारण लिपिल्लें आसा आनी ताका लागून मनशाक जे अपियरन्स मनशाचें आसा, ताका 10 लोक प्रश्न विचारतले, बाबा कितें जाला तुका, कितें जाला तुका. 1-2 दीस आमी सांगूं येता, पण गेली 5 वर्सां जर ताका तेंच जाल्लें आसा, तेच लोक तेच विचारता, जाल्यार तेज्या मानसिकतायेचेर परिणाम. त्या दोतोर आमचे कडेन एक कॉलर आसा आनी तांचे कडेन एक प्रश्न आसा. म्हणटकच
आमी मुखार वचया. हॅलो. हॅलो. नमस्कार. हा सांग बाय. डॉक्टर म्हाका एक तुमकां विचारपाचें. सांग. म्हाका डॅन्ड्रफ भरपूर जाता आनी ताका लागून एक एकदां काना फाटल्यान बीन काटी उरता. म्हणजे उपाय जरी केले न्हू तो तितल्या पर्यंत आराम मेळटा आनी मागीर जशी वखदां सुटली की परत जाता. सो तेजेर उपाय कितें आसा? बर. तिने जे सांगलें न्हय ताका आमी सेबोरीक डर्मेटायटीस म्हणटा मेडिकल टर्म्सान. अच्छा. ओके. जशें आमचे माथ्यार डॅन्ड्रफ जाता तसोच तो इफ आय हॅव टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स कातीचो किंवा फेसाचो सुद्दां डॅन्ड्रफ म्हणजे कितें एक फंगस आसता जो नॉर्मली सगळ्यांच्याच कातीचेर आसता. तुमच्या म्हज्या कातीचेर सगळ्यांच्या कातीचेर तो फंगस ऑलरेडी आसता पण काही कारणां लागून तो चड वाडटा. म्हणजे समजा हॉर्मोनल चेंजीस जाले पिरियड फुडें गेले म्हळ्यार तो चड गरजे पेक्षा चड वाडटा तेन्ना तो डॅन्ड्रफ कसो दिसून येता. आतां तो केन्ना केन्ना चड वाडूंक शकता. घामसाण चड जाली तेलकटसाण चड जाली ऑयली सिक्रिशन्स चड जाले म्हळ्यार तो चड वाडूं शकता. किंवा भायलें खावप चड जालें ताका लागून सुद्दां ऑयलीनेस वाडटा. PCOD सारकें दुयेंस किंवा हायपोथायरॉयडिझम सारकें दुयेंस तसल्या कारणांनी सुद्दां ते परत परत जावपा येता. ओके. सो हाजे जेन्ना अंडरलायंग कॉज जे मूळ ताजे कॉज आसा हे ट्रीट करतले तेन्नाच तो 100% वचूं शकता. तो पर्यंत तो डॅन्ड्रफ म्हणून परत येवपाक शकता. म्हणजे केसांचो संबंध तुज्या शरिरांतल्या भितरल्या गजालींचेर आसा. म्हणटकूच दोतोर म्हाका आनीक एक गजाल म्हणजे तुमकां सांगपाची आशिल्ली म्हणजे ह्याच संदर्भात डॅन्ड्रफाचें जालें. हॅलो विणाबाय. हॅलो. जालें तुमचें समाधान? आनी कितें प्रश्न आसा तुमचो? अच्छा. देव बरें करूं. असोच मोग आसूं न्ही आमचेर. हय बरें. दोतोर हांव तुमकां विचारतलें तेंच की आतां हें जालें डॅन्ड्रफ पूण केन्ना केन्नाय आंगभर अशे पिताम येतात किंवा आंगभर पुळेर येतात अकस्मात कांयच जायनासतना. आनी कांयच जायनासतना जाणटेलीं जेन्ना पिताम येतात म्हूण सांगलें काय ना त्याच रातीक आमकां दंताचें वखद घालप किंवा कोडू वखद करून दिवप किंवा भायरी दिवप ह्यो गजाली तेन्ना जाताल्यो. म्हणटकूच हें कशें कितें दोतोर? कात एक कडेन पोट एक कडेन हें कितें भानगड? सो कातीचो आनी पोटाचो हो डायरेक्ट रिलेशन आसा. इन कॉन्टॅक्ट इन टच म्हणटा पळय तशें. आतां जशें जाणटेली करताले ते सामकें करेक्ट. अजिबात चुकीचें ना. जेन्ना पोटान दंत वाडटा तेन्ना आमची इम्युनिटी चड हायपर रिएक्ट जाता. म्हळ्यार ती आतां आमची पुलीस चड एक्टीव जाता. सगळे जे टेररिस्ट आसा तांकां धरपाक सोदता. तशेंच आमच्या आंगाची इम्युनिटी जेंका आमी डिफेन्स म्हणटा ती सुद्दां एक्टीव जाता. कितें कोण जंतू आसा ताका आमकां धरपाक जाय सो ते चड रिएक्ट जाता जेका आमी पिताम अशी आमकां दिसून येता ती जेन्ना ती इम्युनिटी चड जाता तेन्ना. ओके. सो जेन्ना दंत बी आंगान वाडटात तेन्ना ती पिताम कशी दिसून येता. सो पिताम वाडला वन ऑफ द रिजन्स इज दंत. अशें ना की आनीक कांयच ना. वन ऑफ द रिजन्स इज दंत जाल्या कारणान पिताम चड जाता. सो आजून सुद्दां जेन्ना कातीचे डॉक्टर पितामाचो ट्रिटमेंट करता दंताचें वखद दिताच ताच्या बरोबर. ओके. त्यान भायर पिताम जावपाक आनीक 100 कारणां आसता. त्या भितरली म्हणल्यार सुंगटाची एलर्जी जावपाक शकता शेंगदाण्याची आनी कसली म्हणजे सूट जायना जे आमकां आमच्या आंगांक ज्याची संवय ना किंवा काही कारणां लागून रिएक्ट जाता आमचें आंग ताका. सो तेन्ना सुद्दां आमची इम्युनिटी आमचो पुलीस आसता तो एक्टीव जाता. हें कितें आपल्याक सूट जायना अशें दिलां आपल्याक पचना तशें दिलां सो तेन्ना सुद्दां ती पिताम जाता. पिताम जावपाची शक्यता खूब आसता. दोतोर खूब वेगळेंच हें माहिती तुमचे कडल्यान आमकां मेळ्ळी आनी म्हाका दिसता आयकुप्याक हें खबर आसप खूब म्हत्वाचें. आनी अशे वेळार दोतोर तांकां एक दोतोर ह्या नात्यान तुमी कितें इमिजिएटली थोड्यांक इतलें जाता आनी खाज सुट्टा एक एक फावटी तेन्ना इमिजिएटली म्हणजे आतां दोतोरा कडेन काय रोखडें वचूंक मेळना न्ही. म्हणटकूच अशें घडलें समज जाल्यार कितें करप? कितें आसता न्ही आतां खंय स्कुलान गेल्लीं आसता कसले फंक्शनाक गेल्लीं आनी तूं हात कुचकुचायत रावता बरें दिसना पळय पळोवपाक सुद्दां. म्हणटकूच आनी पूण तुज्यान तर सोंसूंक जायना. म्हणटकूच अश्यो गजाली जेन्ना घडटा तेन्ना इमर्जन्सी कितें करप दोतोर? ओके.
सो पयलें म्हटल्यार हें समजून घेवपाचें गरजेचें, पिताम एस्पेशली ल्हान भुरग्यांनी लायटली घेवची न्हय. पिताम जशी फुलून येता कात तशें इंटरनली आमचे विंड पायप आसता ते फुलूं शकता आनी आमकां चोकींग जावपाक शकता, एस्पेशली ल्हान भुरग्यांनी. सो ल्हान भुरग्यांनी जर सिवियर पिताम आसत जाल्यार ती एमर्जन्सीन व्हरची, कितलोय टायम आसूं, रातचे 12 सुद्दां आसूं. ल्हान भुरग्यांक जेन्ना चड अशी पिताम येता, कातीचेर कात फुलून येता, भितरले विंड पायप सुद्दां चोक जाता, सो तांकां ब्रिदींग डिफिकल्टी जावपाक शकता, वॉट बी सुचता, दोळे बी सुचता, दॅट इज एन एमर्जन्सी. सो तेन्ना तुमी घरगुती उपाय करचे न्ही, तेन्ना तुमी एमर्जन्सी डिपार्टमेंटान कॅज्युअल्टीन व्हरचें. त्यान भायर जर अशी रेग्युलर बारीक सारीक पिताम येता, मेन म्हणजे खाजोवचें न्ही. जितले खाजयता तितले ती चड वाडटली. ताका म्हणटा इच स्क्रॅच सायकल. जितले स्क्रॅचिंग करता तितले इचिंग चड जातले. तुमचे कडेन लागीं खंय कॅलमाइन लोशन आसा, थंड कितें आसा, थंड आयस आसा, कॅलमाइन लोशन आसा, तें लावचें. तातूंत तें थंड दिसतलें आनी वतलें, तात्पुरते तरी खाज कमी जातली. पूण दोतोर एक फावटी वगीच खंय गेलें किंवा एक पांयाक तण लागलें किंवा खंय अशें तुवें एका जनावराक खंयच्याय हात लायलो जाल्यार सुद्दां हात तुजे कुसकुसपाक लागता, तेन्ना सुद्दां अशेंच करपाचें आनी धुवन घेवपाचें. अशें इन कॉन्टॅक्ट आयिल्लें आसा जाल्यार धुवन घेवपाचें. दोतोर आमचे कॉल येता मेरेन आमी एक गीत आयकुया. आनी खूब अशे तरेचे प्रश्न आसात जे म्हळ्यार कात हें एक अशे तरेचे अवयव मनशाचो जो दिश्टी पडटा आनी जो बरो दिसचो असो आमकां दिसता, पूण खूब फावटी आमच्या बऱ्याचशा चुकांक लागून आमी ताजो वापर सारको करनात. बरोबर. आमचे एक कॉलर आमची वाट पळयता. हॅलो हॅलो हॅलो. म्हाका दिसता एक तर कॉल डिस्कनेक्ट जाला किंवा आमी मागीर तुगेले प्रश्न परतून एक फावट घेवया दोतोर. आतां आमी कातीच्या संदर्भांत उलयता आसतना दोतोर म्हणजे आतां पिताम आमी पळयले, जाणून घेतले, पूण नॉर्मली आतां वगीच एक फावटी तोंडाक खाज सुट्टा किंवा अशें कितें सौंदर्य साधना केली, कोणें आयब्रोज केले किंवा अशें बेटेच कितें तरी जाता, तितलो भाग सुचता आनी सुचता थंय थोडेशें काळें पडटा, अशें खूब जाणांक घडटा दोतोर. हें कित्याक घडटा आनी तेन्ना ताणें कितें करप दोतोर? ओके. सो कितेंय आमची कात जी इंडियन स्कीन आसता न्ही, ताका पिगमेंटेशन म्हळ्यार काळें पडप हें रोखडेंच जाता. भायल्या देशांनी जी गोरी कात आसता तांकां पिगमेंटेशन इतलें इजिली जायना. आनी एक्चुली आमची कात जे मेलानीन प्रोड्यूस करता दॅट इज एक्चुली अ सेविंग मेकॅनिझम. कित्याक भायल्या कातींनी जेन्ना घाव जाता आनी थंयसर वत लागता तर तांकां तामशें जाता, सन बर्न जाता तांकां. आमच्या कातीन उलट काळपट पडटा. जेन्ना स्कीन बर्न जाता, जळटा कात, तेन्ना थंयसर स्कीन कॅन्सर जावपाची शक्यता आसता. परत परत जर स्कीन बर्न जाली, जळ्ळी, भाजली जाल्यार थंयसर स्कीन कॅन्सर जावपाची शक्यता आसता. पण आमची कात जी आसा ती आमकां प्रोटेक्ट करता. ती आमची कात भाजना पण काळी पडटा. ते खूब व्हडलो डिफरन्स आसा. आमकां तितलें जळना थंयसर, पण पिगमेंटेशन जाता. सो आवर स्कीन इज ट्रायंग टू प्रोटेक्ट अस. सो इंडियन स्किनान स्कीन कॅन्सर जावपाची शक्यता खूब कमी आसता, कित्याक आमकां पिगमेंटेशन, टॅनिंग हें चड जाता. सो तातूंत एक प्रोटेक्शन कशें जाता वतानसून. सो पिगमेंटेशन, टॅनिंग आफ्टर ट्रॉमा म्हणजे कितें कट पडलो, घावो जालो, जशें तुमी म्हणटा थ्रेडिंग केल्या उपरांत थंयसर काळें जालें. सो आवर स्कीन इज ट्रायंग टू प्रोटेक्ट अस. की ते काळें पडून इट इज ट्रायंग टू प्रोटेक्ट अस. मात ते काळें वचपाक टायम लागता, नो डावट, बट हे आमच्या कातीचे डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणात. अच्छा. आनी दोतोर जे कात केन्ना केन्ना आमी म्हणटात पळय की हें जेनेटीक म्हणून, जेनेटीक कात किंवा जेनेटीक केंस हाका कितें अर्थ आसा? म्हणजे कितें म्हणून तशेंच म्हणजे हें जेनेटीक आयलां तुका म्हणटात पळय, ताका कितें सेन्स आसा काय म्हणून ह्या उतराक? हय. म्हळ्यार एक उदाहरण दिता तुमकां तुमचोच प्रश्न हें करपाक. एका घरान एक आवयचे, तांचे धुयेचे, भयणींचे, सगळ्यांचेच केंस धोपरा पर्यंत लांब आसतले. तुमी कितलेंय न्ही तेल लाय आनी कितें लाय, कितें शॅम्पू लाय, तुजे कशेंच तितले केंस वाडचे ना. बरोबर. तांच्या घरान पळयलें जाल्यार आवयचे तशें आसा, धुयेचे तशें आसा, आजीचेय तशेंच आशिल्लें. कित्याक की तांचे जेनेटिकली ब्लेस्ड, तांचे जिन्स तशें आसा आनी ते जिन्स त्या घरान चलना. तुम्ही पळयत जाल्यार म्हणजे
म्हज्या घरान तशें पळयत जाल्यार म्हजें नाक मोटें आसा, म्हज्या डॅडीचें नाक मोटें आसा, ताज्या डॅडीचें नाक मोटें आशिल्लें. सो तें म्हाका जेनेटिकली गिफ्टेड, दॅट आय कॅन नॉट चेंज. न्हू कितलेंय तूं क्रीम लाय, समजा थोड्यांक फ्रेकल्स म्हणून असतात, जे कातीचे काळपटचे तीळ कशे येता मल्टिपल, ते सुद्दां जेनेटीक आसता. थोडे फार आमी वतान म्हणजे वी कॅन चेंज इट टू सम एक्सटेंट, पण जे वी आर जेनेटिकली जे आमकां आयिल्लें आसा, आमच्या आवय कडल्यान बापाय कडल्यान जे आयिल्लें आसा तें आमी कितेंच करून चेंज करूं शकना. यू हॅव टू लिव विथ इट. हय. आनी दोतोर थोड्यांची नॅचरली अशी ऑयली स्कीन आसता, थोड्यांची ड्राय स्कीन आसता. मागीर आतां तुमी एक्सपर्ट म्हणटकच तुमचे कडेन आमी कितेंय विचारूंक शकता, पूण आतां आमी जेन्ना पार्लरांनी बी वतात न्ही, तेन्ना तुजी स्कीन कितें हें ठरोवपी ते लोक ठरतात. म्हणल्यार अशें कित्या खातीर घडटा तें म्हाका जाय आशिल्लें. म्हणजे हें पळय जें आसा नॅचरल जी गजाल आसा ती वेगळी आनी हें वेगळें न्ही. हय म्हणून हय हय. पण तुम्ही सांगले ते सारकें. आतां जेन्ना पार्लरान वयता तेन्ना ती पार्लरवाली तुमकां 10 गोश्टी सांगतल्यो, पण एक लक्षांत दवरचें कितें आयकोचें ना तें मात लक्षांत दवरचें. कित्याक जी कात आसा ती फाल्यां 4 जाणांक दिसता तुमच्या समोर, ताजेर कितेंय लावन ती खराब करून आनीक मागीर सारकें करपाक आनीक ताका 10-20 दीस लागतले. बरोबर. त्या परस यू शूड बी केअरफूल अबाउट वॉट यू आर अप्लायींग ऑन युअर फेस. म्हणटकच तुजी स्कीन ड्राय काय ऑयली ते ठरोवपी तूं किंवा तुजो डॉक्टर. हय. बरें. तो हमेशा दिवाना होना है, दिवाना बनना है. म्हणटकच आमकां सदांच तरणी स्कीन दवरपा खातीर दोतोर तुमी कांय गजाली सांगल्यो. आतां आमी मुखार वचुया, पळोवया आमचे कॉल येत आसात. म्हणटकच दोतोर आमचे कडेन चड वेळ ना, पूण मिलन नार्वेकार म्हणटा तांचो फोन आयिल्लो बदळ, तो डिस्कनेक्ट जाल्लो. म्हणटकच तांकां आमी प्रश्ना खातीर हॅलो. हां सांग. कोविडाचो जोर आयलो न्ही, कात धवीत जाली. स्कीन दोतोरी कडेन गेली, ती म्हणपाक लागली मेलानिन पिगमेंट इज विदरिंग. अशें म्हटलें. आनी सगळीं न्ही आतां म्हजो हात सगळो धवो जाला. मिलन नार्वेकर, हांव सिनियर सिटीजन. आतां कोविडा नंतर हात धवो जाला, तकलेक सगळे धवे डाग पडल्या, पांयांक डाग पडल्या. आनी हांव पर्वरी रावता हांगा, आनी हांगा एक दादलो मनीस आसा सगळो तो गोरो, हांव सावळें, तो तांबडोच जाला. मातशें स्पश्टीकरण करा. ओके येस, थँक्यू मिलन. तर तीच म्हणल्या प्रमाणे न्ही, कोविडा नंतर कोविड हो नॉवल व्हायरस आशिल्लो, नवीन व्हायरस, जेका आमी म्हणजे इन मेडिकल लिटरेचर केन्नाच आमी कोविड हो व्हायरस पयलीं आयकून नाशिल्लो. नॉवल कोविड व्हायरस म्हणटा ताका. 2019 आयिल्लो तेन्ना. सो हय. हॅलो 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 हॅलो. ओके, आसूं दोतोर, कंटिन्यू. तर ताजे जितले कितें परिणाम हांगाचेर जावपाचे आसा किंवा जाल्ले आसा, बाकीच्या जंतूंचे आमकां खबर आसा, कित्याक तांचेर अभ्यास केल्लो आसा. हो नोवेल कोविड व्हायरस नवीन असल्या कारणान ताजे कितें इफेक्ट जाता ते आजून पासून नवीन नवीन तयार जाता, आनी वी आर स्टील कमिंग अक्रॉस नवीन थिंग. पण ती ज्या प्रमाणे म्हणटा न्ही, धवे डाग पडू शकता. आतां जशें खंयच्याय दुयेंसांसून मनीस गेलो, कोविड म्हणा, डेंगू म्हणा, आनी कसले दुयेंस म्हणा, टायफॉयड म्हणा, म्हटल्यार आपल्या आंगातले विटमिन्स कमी, वी आर रिकवरींग फ्रॉम दॅट इलनेस. सो ताज्याक लागून विटमीन डेफिशियन्सी एक कारण आसपाक शकता. काही विटमिन्स कमी पडल्या काय, म्हणजे खंयच ना खंय वयर सकल जाला काय. खुबशे जाणांक अशें दिसता की आपले कितें तरी हें कोविडाचें जें वॅक्सीन घेतलां न्ही ताजो परिणाम आसूं शकता. हय. आनी खुबशे जाणांक हें जालां खरें. म्हणटकच थोडोसो मेजर अशा दुयेंसां पासून वाचपा खातीर आमी कितें तरी एक म्हत्वाची स्टेप जेन्ना आमच्या सरकारान घेतल्या, तातूंत भितर आमचो जीव आमच्या हातान पडला, हें इतलें म्हत्वाचें. आनी तें हें सगळ्यांक घडूना. ओरिजिनली म्हाका दिसता आमच्या हातून खंय तरी वेगळी डेफिशियन्सी, खंय तरी वेगळें रिएक्शन जालां, तातूंतल्यान हें घडलां आसूंक शकता. म्हणटकच त्या संदर्भान म्हाका दिसता समजा कातीक खातीर जालां जाल्यार कातीचे दोतोराक दाखोवप. बरोबर. हय, तेच ते आतां म्हळ्यार पळयल्या शिवाय म्हाका सांगपाक सामकें कठीण. पण वन ऑफ द रिजन्स कॅन बी विटमीन डेफिशियन्सी आसपाक शकता. तुमी म्हणला तशें एका वॅक्सिनाचें रिएक्शन सुद्दां आसपाक शकता. दोतोर आमकां वेळ आतां चड ना, म्हणटकच आमी परत स्टुडियोन वचया आमच्या
विणाबाईच्या सांगातान आणि आयची ही आशिल्ली आमची अस्तुरी फोन इन अस्तुरी. तुमी मुद्दाम आमच्या स्टुडियोंत आयल्यो, बरेचशे प्रश्न येतात, फोनूय येत आसात. कात म्हणटकच सगळ्यांक सुंदर जायन दिसता आनी तांकां वेगळ्या वेगळ्या तरेचे समस्याय आसूं येता. म्हणटकच असोच तुमचो आमचेर मोग आसुनी वेगवेगळे विशय कातीच्या संदर्भांत घेवन तुमकां परतून एक फावट येवकार दिवपाक आमी मोठ्या उमेदीन वाट पळयत रावता. थँक्यू शकुंतला मॅडम. थँक्यू. बरें आं.